नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां प्रत्येक येवकार. आज आमचे मदीं आसात गिरीश बाब सोडणकार. गिरीश बाब तुमकां येवकार. गिरीश बाब सद्या तांकां AICCचे परमनंट मेंबर म्हणून तांगेली नियुक्ती केल्ली आसा आनी ताजे परस व्हडली म्हणजे तांचे कडेन मणिपूर आमची इस्टर्न ज्यो स्टेट आहात, नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्स आसात तांची प्रभारी म्हणून जबाबदारी दिल्ली आसा. गिरीश बाब, तुजे खातीर तुका इतलें एक येदें व्हडलें पद मेळ्ळा, सो एक गोंयकारा खातीरच ही एक आनंदाची गजाल. त्या खातीर तुका सगळ्यात पयलीं हांव परबी दिता. दुसरें म्हणटा तें हालींच तूं ज्या आदल्या स्टेटाचो इन्चार्ज आशिल्लो थंयच्यान राहुल गांधीची जी भारत न्याय यात्रा थंयच्यान सुरू जाली. ताज्या पयलीं थंय सगळें थंयचें मणिपूराचें वातावरणाची एक मातशें हें आशिल्लें, कितें असंतुश्ट अशें हें आशिल्लें. एकंदर ह्या यात्रे विशीं तूं थंय म्हाका दिसता एक 3-4 दीस पयलींच वचून थंय तुवें तयारी केल्या, सगळी केल्या. कशी हें आशिल्लें? म्हणजे देव बरें करूं. गोमंतक टीव्हीक ही म्हाका आपणाक संदी दिली म्हणून उलोवपाक. पयलीं म्हणजे गेले 20 दीस म्हाका नॉर्थ इस्टान दिवपाक पडलें, कारण हांव ज्या स्टेटीचो इन्चार्ज आशिल्लो मणिपूर आनी नागालँड, ह्या दोनूय स्टेटींनी ही यात्रा वयताली. आनी खास करून म्हणजे मणिपुरान ती लॉन्च जाताली, इनॉग्रेशनूच लॉन्च मणिपुरांत जाताली. आनी थंय आमगे राज्याचे देशांतले सगळे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर, CWCचे मेंबर्स, वेगवेगळ्या राज्यांतले PCC प्रेसिडेंट, CLP लिडर, हे सगळे आमचे टॉप क्लास लिडरशिपीचो त्या इनॉग्रेशनाक हजर रावपाचे आशिल्ले. सो आनी मणिपूरचें वातावरण तशें पोशक नाशिल्लें. थंय डिस्टर्बन्स खूब आजुनूय आसा. म्हणजे थंय आमचो जर जो अध्यक्ष आसा PCCचो, ते मेथई कम्युनिटीचो, सो तो आपलो डिस्ट्रिक्ट सोडून जो दुसरो जो डिस्ट्रिक्ट आसा जो कुकी डॉमिनेटेड, त्या हितून तो वचपाक शकना. म्हणजे ती अशी एक वेगळीशी, म्हणजे सेकमाई म्हणून एक ते बाउंड्री आसा, अप टू सेकमाई तो येवपाक शकता. मुखार ते कानकोप्पी म्हणून एक दुसरो डिस्ट्रिक्ट जागो आसा, तो कुकी डॉमिनेटेड. म्हणजे खंयचोच मेथी कम्युनिटीचो थंय वचपाक शकना, जावं कुकीचो मनीस म्हणजे आमची PCCचें काम करता आसतना सुद्दां अशें जातालें की PCC एंटायरली PCC प्रेसिडेंट सगळ्या राज्यांक भोंवपाक शकनाशिल्लो. आनी ह्या परिस्थितीन ते वेगवेगळे हे करून ती तयारी करपाक पडटाली. आनीक राहुल गांधीचो तो रुटूय तसोच आशिल्लो की मणिपुरा आमी एक दिसाचो रूट दवरलेलो. 14 तारखेक लॉन्च जाली. लॉन्चिंग तर एकदम फर्स्ट क्लास जालें. खूब मोबिलायजेशन जालें. आमची लिडरशिपीक सुद्दां अपेक्षा नाशिल्ली तशें क्रावड जाली. आनीक लोकांचो एक वेगळो मोग नॉर्थ इस्टाक, फक्त मणिपुराकूच न्ही, ते नागालँडाच्या वेगळे वेगळे जे कम्युनिटीज आसा तेंच्यो, जो ट्रायब आसा तेजे वेगळे वेगळे सब हें आसता. प्रत्येक जाण ताका कशें करून भारावून ताका राहुल गांधी म्हणटकर धांवून येताले. तेंचे फेशियल एक्सप्रेशन पळोवपाक इतलें बरें दिसतालें. म्हणजे राहुल गांधीक पळोवप म्हणजे कितें तरी अचीव केलें, राहुल गांधीक हात दाखोवप, म्हणजे एक वेगळें एट्रॅक्शन आमकां थंय पळोवपाक मेळ्ळें. मागीर ती यात्रा काँग्रेसी परस थंय राहुल गांधीची क्रेज ही खूब दिसली. आनीक मणिपुराक पयले दीस आमी एंड करता आसतना मेथी कम्युनिटीच्या हितून कॅम्पाक सेकमाय आमी रावले रातचे. थंय सेकमाय आमी जवळ जवळ थंय काळोख बेगीन जाता, 5 मिनटां थंय काळोख जाता सारको. सो ते मशाल घेवन, म्हणजे जवळ जवळ 2-3 हजार बायलां मशाल घेवन थंय उबी रावली राहुल गांधीक वेलकम करपाक. म्हणजे इतलें वातावरण बरें दिसतालें. अशें दिसनाशिल्लें की आमी मणिपुराक रातची इतले भोंवता. म्हणजे रातचे टायमार ते भायर सरपाक भंय दिसतालें. आनीक थंय ते कॅम्प आशिल्ले रातचे रावपाचे. तेजे नंतर दुसरे दीस सकाळचें आमी कानकोप्पी आनीक सेनापती हे दुसरे 2 डिस्ट्रिक्ट आमी क्रॉस करून तेजे नंतर आमी नागालँड वचपाक आशिल्ले. सो तेजे नंतर दुसरे दीस सकाळचे जी कुकी डॉमिनेटेड जी एरिया आसा जेका आमी कानकोप्पी म्हणटात, तें क्रॉस करून तेजे नंतर मागीर नागा डॉमिनेटेड एक एरिया आसा, एक डोंगराळ भाग तो सेनापती म्हणून. सो ते सेनापती म्हणजे आमी लंच करून तेजे नंतर आमी रातचे नागालँडांत त्या दीस एंट्री करतात.
सो एंटायर रुटाक ज्या तरेन लोक आयले आपले कल्चर प्रेझेंट केले त्या परिस्थितीत आपल्यो भावना व्यक्त केल्यो राहुल गांधी बरोबर मिटींग केल्यो राहुल गांधी बरोबर बसीन ते थोडे लोक आयले थोडे कडेन राहुल गांधी स्वता सकयल वचून तेंचे कडेन चर्चा केली आनी त्या बसीन एक कॉन्फरन्स रूम केल्लो आसा आनी थंय खुबशे कम्युनिटीचे जावं स्टुडंट्स कम्युनिटी जावं वेगळे सिव्हिल सोसायटीचे लोक येवन राहुल गांधी कडेन तेणी खुबशे डिस्कशन केलें. एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम कितें दिसता जेन्ना ते इंटरॅक्शन जालें किंवा तेंचे बेसिकली सगळ्यांक थंय जाय की पीस परत आयलो म्हणजे अशी न्ही फिजिकली जावं लोकांक दिसता तशें मेती आनी कुकीज कम्युनिटी एकमेकाक फिजिकली मेळना पूण दोनूय कम्युनिटी भितर फनाचेर ते उलयता एकमेकांकडे पूण ते एकमेकाच्या एरियाक वचना कारण तेंची जी जो युनिटी आसा ती इतली पावरफूल आसा थंय म्हणजे थंय ते एकमेकाक मेळ्ळे म्हणून कळ्ळें जाल्यार सुद्दां तेका मारतले ओके अशी अशी आसा पूण लोकांक दिसता की जे बीजेपीन थंय मणिपूर राज्यांक अशें करून एक वेगळो तरेचो उजो घातलो आनी थंय पंतप्रधान वचना पंतप्रधान जगाक सगळ्यांत भोंवता पूण तेका मणिपूरा वचपाक टायम मेळना अजुनूय टायम मेळना सो ते जर सरकाराक जाय आशिल्लें जाल्यार सरकार हे 4-5 दिसांनी राहुल गांधी जी ही यात्रा सुरू केली ती मणिपुरांतल्यान सुरवात करपाचें कारण हेच आशिल्लें एक म्हणजे मणिपुराक न्याय जाय आशिल्लो आनी ही बेसिकली न्याय यात्रा आशिल्ली मणिपुराचेर अन्याय जाला मणिपुराच्या लोकांचेर अन्याय जाला थंय गरजे भायर इतले लोक मरण पावले थंयचे बिझनस कॉलेप्स जाले लोकांच्या घरांक उजो घातलो लोकांचो बिझनस लासून उडयलो आनी हो मणिपूर हो भारत देशाचो एक अंग सो भारत देशाचे एक अंगाक उजो लागता आनी भारत देशाचो पंतप्रधान जावं टोटल दिल्ली बसलेलें सरकार हें कांयच करपाक सोदना आनी हतबल जाल्ल्या भशेन करता काय ते मुद्दम तांकां झगडी करपाक सोदता असो तो एक इशू आशिल्लो आनी त्या खातीर म्हाका दिसता राहुल गांधीन सांगलें की यात्रा करता आपूण जेन्ना ताका डिमांड आयलो तेन्ना यात्रा सुरू करता पूण आपुण्याक ती मणिपूर सुरू करपाक मेळपाक जाय आनी त्या हेजे वयल्यान की राहुल गांधीन सांगलें की एक देशाचें लक्ष मणिपुराचेर येवनी आनी मणिपुराचे एक्चुअली लोकांक एक्सप्रेस कितें करपाक जाय तेंय करपाक मेळचें असो ताजो उद्देश वेगवेगळे मुख्यमंत्री थंय पावतले देशाची सगळी लिडरशीप थंय पावतली आनी वेगळे तरेन मणिपुराच्या लोकांक दिसतलें की भारत देश हो आमचे बरोबर आसा ही भावना थंय जाय आशिल्ली थंय युथाचेर अन्याय जाल्लो आसा महिलांचेर अन्याय जाल्लो आसा मणिपुराच्या राज्याचेर अन्याय जाल्लो आसा मणिपुराच्या बीजेपीन केला डेफिनेटली बीजेपीचोच प्लॅन हो ते म्हणटात की दोन्ही ते ट्रायब्स आहा तांचे भितर झगडी हाका बेश्टे गरजे भायर राजकीय वर्ड अशें तांचो ही झगडी तेंची आशिल्ली ती पयलीं आशिल्ली ताका आमी ना म्हणना पूण ही झगडी इतले लेवलाचेर पावपाक बीजेपी कारण तांकां ते पयलीं मेजॉरिटी आनी मायनॉरिटी हे पयलीं पळयतात म्हणजे थंय तेंगेलें बीजेपीचें कामूच हें की राजकीय फायदो खंय जातलो आनी कितें केल्यार जातलो थंय कितले लोक मरण पावतले इतली प्रॉपर्टी काबार जातली हेजेर कांय ना गुजराताचें एक्झाम्पल आमचे सगळ्या मुखार आसा सो काँग्रेसीचे आनी भाजपाचो जो फरक आसा तो हो काँग्रेसीन पीस येवचे खातीर म्हणजे नॉर्थ इस्टाक खुबशे इशू आशिल्ले इन्सर्जन्सीचे इंडिपेंडन्साचे सो हे इशू सगळे करपाक आमी काँग्रेसीन आमचे सरकार सॅक्रिफायस केलें सो वी सॅक्रिफायस पावर फॉर पीस कळ्ळें न्ही त्या राज्यांक पीस येवचो म्हणून आमी आमचें राज्य काडून तेंचे कडेन दिलें सत्ता शक्ती काडून तेंचे कडेन दिली पूण बीजेपी दे आर सत्ता दवरपाक शांती उलयता दे आर सॅक्रिफायसींग पीस फॉर पावर आता तुमची ही यात्रा आसा राहुल गांधीची ती सद्याक आसामाक पाविल्ली आसा आनी आसामाक ती हाडायल्या आनी अशें आसा की राहुल गांधी एरेस्ट जातलो अशें आसा आसामाक अशें असो रिस्पॉन्स मणिपुराक म्हणल्यार तो इतलो जातलो आसामाक अशें जावपाक आसा पळय मणिपुराक आमचे आमी ऑर्गनायजेशनली खूब पळयताले जशी गोंयांत परिस्थिती जाली तशीच मणिपुराकूय परिस्थिती जाली आमचे सगळे जे मेन लिडर आशिल्ले बीजेपीन गेले पयशांचे आनी पावराच्या आदारार
ती परिस्थिती आमची नागालँडाकूय आसा. सो नागालँडा आमचे कडेन एकूय MLA ना. मणिपूर आमचे कडेन 5 आमदार आशिल्ले आसात. सो थंयची जी ऑर्गनायजेशनल हें आशिल्लें खूब वीक आसा. त्या परिस्थितीन थंय अशे तरेन लोक भायर सरोन राहुल गांधीक रिस्पॉन्ड दिलो. ही सामकी एक विचार करपाची गोष्ट. आसामाक आमचे कडेन आमी मेन ऑपोजिशन, आमचे कडेन थंय सायझेबल ऑर्गनायजेशनूय बरें आसा. पूण ज्या तरेन लोक भायर सरले आसामान आनी राहुल गांधीक वेलकम केले, राहुल गांधीच्या कॉर्नर मिटींग राहुल गांधीच्या हेका पार्टिसिपेट करतात. थंय अमित शाह आनी नरेंद्र मोदी हांणी तर स्टार्टिंगूच मणिपुराकूच आमकां हाडपाचे प्रयत्न केले. आमी जे परमिशन मागताले त्या पॅलेस ग्राउंड जे फेमस तुमचो हिस्टॉरीक ग्राउंड आसा, त्या हिस्टॉरीक ग्राउंडा वयल्यान आमी लॉन्च करपाचे, म्हणजे ते सिटींतल्यान 5 किलोमिटर पयस. पूण आमकां तेणी परमिशन दिनासतना आमकां जवळ जवळ 25 किलोमिटर सिटींतल्यान 25 किलोमिटर पयस वचपा पडलें आनी प्रायवेट प्रॉपर्टीन घेवन आमकां थंय लॉन्चिंग करपा पडलें. सेम सगळ्या कृती तेंची सेम. म्हणजे थंय आमकां त्रास करपाचे खूब त्रास केले. तितून भितर नरेंद्र मोदी आनी अमित शाह हांणी मणिपुराच्या सरकाराचेर दबाव हाडलो आनी आमकां परमिशन ते टाळ्ळी दिवपाचें दिना. तेजे नंतर आमी ती यात्रा सुरू केली. तो राहुल गांधी, इंदिरा गांधीचो नातू, तो कोणाक भिवपी न्ही आनी तो सत्या खातीर झगडटा आनी तो जस्टीस दिवपा खातीर झगडटा. सो तेका कोणाक भिवपाची गरज ना. आनी तेजे बरोबर इतलो लोक आसा तो ठामपणे तो हे करता. खूब जाण ताका सांगताले मणिपुरांत नागालँडाक करनाका. ताका एडवायस दिलो खूब जाणांनी, तूं मणिपुरांत नागालँडा वचनाका, तुज्या लायफाक रिस्क आसा. तेणें सांगलें की पिसा खातीर आपूण कितेंय करपाक तयार आसा. मणिपुरांत नागालँड जर पीस येतलो आपूण कितेंय करपाक तयार आसा. तेणें रिस्क घेतलें. गिरीश, ही जी राहुल गांधीची जी न्याय यात्रा सुरू जाल्या ती आता जे आमचे लोकसभा इलेक्शन येवपाचे आसात आनी फाटभुंयेचे सुरू जाल्ले आसता आनी सगळे राजकीय जे पंडीत आसात, राजकीय विश्लेशक आसात ते विचारतात, ते म्हणटात की ह्या यात्रेचो ह्या इलेक्शना कडेन संबंद आसा. तर तुका दिसता की ही यात्रा काडली म्हणून काँग्रेसीक खातीर कितें फायदो जातलो, कितें जातलो उद्देशान? ह्या यात्रेचो उद्देशूच वेगळो आसा. ह्या यात्रेक आनीक पार्लमेंट इलेक्शनाक कांयच लिंक ना. कारण जर तर ही यात्रा इलेक्शना खातीर गेली जाल्यार ती मणिपुराक जंय फक्त 2 सिटां आसात, नागालँडाक जंय फक्त 1 सीट आसा, हांगसरल्यान ती स्टार्ट जावची नाशिल्ली. तर ही यात्रा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश हांगसर फोकस करता आशिल्ली. ह्या यात्रेचो उद्देश हो भारत जोडो यात्रा सक्सेस जाले नंतर आमच्या कार्यकर्त्यांक आनी देशाच्या लोकांकूय दिसलें की राहुल गांधीन आनी एक यात्रा करपाक जाय. पयलीं केल्ली ती साउथ टू नॉर्थ जाली, आतां ही एक ईस्ट टू वेस्ट जावची म्हणून राहुल गांधीचेर खूब दबाव आशिल्लो. आनी गेल्या त्या काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे मिटिंगेक सगळ्या लोकांनी एक्सप्रेस केलें आमच्या लिडरांनी की राहुल गांधीन ही यात्रा करची. आनी तेजे नंतर राहुल गांधी एग्री जालो आनी ही यात्रा एक न्याय मागपा खातीर, म्हणजे बायलां खातीर न्याय, बायलांचेर जो अन्याय अत्याचार जाता तांकां न्याय मेळना, बायलांक न्याय मेळचो. जो यूथ आसा आमचे, युथाचे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम आसा, युथांचेर अन्याय जाता, युथांक जस्टीस मेळचें. जे श्रमीक आसात तांकां जाय तसो तांकां न्याय मेळना, सो तांकां न्याय मेळचो. जे बाकी ल्हान कम्युनिटीचे आसात तांकां अशें करून वेगळे वेगळे न्याय जे आसात ते लोकांक मेळचे आनी तांचो आवाज देशभरांत पावोवचो. आनी हे एक जस्टीस दिवपा खातीर जंय जंय इनजस्टीस आसात थंय जस्टीस दिवपा खातीर ही फायट आसा आनी त्याच खातीर ही यात्रा आसा. सो हेजो लोक जर लिंक पॉलिटिक्साक करतात जाल्यार तेजेर आमी कांय करप. उद्देश आसा तो उद्देश भारत जोडो यात्रा पयली राहुल गांधीन केल्ली तेन्ना लोकां मदीं एक आशिल्लो की हाजो फायदो काँग्रेसीक जातलो, परिवर्तन जातलें. ताचे फाटल्यान मागीर कर्नाटक राज्य मेळ्ळें काँग्रेसीक, ताचे फाटल्यान तेलंगणा मेळ्ळें. पूण ह्या हाजो जो नॉर्थ इंडियाक जो इफेक्ट जावपाक जाय तो जावूंक ना आनी थंय तुमची 3 राज्यां गेली. थंय तुमी आमच्या राज्यांतले अशें म्हणटाले, आमची सरकार थंय गेली.
सो लोकांक हे कितल्योय यात्रा काडल्यो किंवा हे काडले लोकांक व्हडलेशें पडून गेले ना काय कितें काय BJP कडेन मॅनेजमेंट बरो आसा काय काँग्रेस खंय तरी चुकता? बेजिकली परत सांगता की हेजो उद्देशूच वेगळो आसा. एका तोका साकून दुसऱ्या तोकाक चलत वचप भारत देशांत तर अशें केन्ना जाल्लें पळयलें ना. म्हणजे महात्मा गांधी आमचो खूब चल्लो देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळी खातीर आनी तितूंतल्यान ताणें एक चळवळ उबी केली. आयज कितें आसा, राहुल गांधीक ज्या तरेन ओपोजिशनाक मिडियाचो सपोर्ट मेळपाक जाय आशिल्लो तो सपोर्ट मेळना. म्हणजे ते कितें उलयतात ते लोकां कडेन पावोवपाचें मदीं ब्लॉक जाता. कारण चडश्यो मिडिया ह्यो नरेंद्र मोदीचे जे सहकारी आसा, सपोर्टर आसा, खास करून जे अडानी अंबानी धरले जाल्यार, सो चडशे मिडियाचो शेअर आसा तेणी घेतलेलो आसा. सो मिडिया हें फक्त देशाक त्रास जावपाचे कितें आसा तितलेच प्रोजेक्ट करता. तूं जर खंय पळयलें जाल्यार पॉलरायझेशन कशें करप, हिंदुत्वाचो एजेंडा मुखार व्हरप हो टीव्हीचेर म्हाका दिसता. वायलन्स वाडोवपाचें काम ही मिडिया आयची मिडिया करता. थोडी मिडिया तुमचे सारके ज्यो आसात ते बॅलन्स हें घेवन आसा. सो ऑपोजिशनाकूय स्पेस दितात आनी रुलिंगाकूय स्पेस दितात. म्हाका दिसता गोंयांत तें प्रमाण खूब कमी आसा की गोंयची मिडिया त्या मानान खूब बरी आसा. देशाची सगळी जर मिडिया पळयली न्हय जाल्यार मिडिया हो जो BJP नॅरेटिव्ह सेट करता तो चलयता. ओपोजिशनाक स्पेस नासता. एक्चुअली मिडियाक 80% हो ओपोजिशनाक स्पेस आसपाक जाय आनी 20% हो सरकाराक पक्षाक आसपाक जाय. हांगा ते ओपोजीट जाता. हांगा जवळ जवळ 95% सरकार नॅरेटिव्ह जी सेट करता तेजेर आसता आनी 5% हो ओपोजिशनाक स्पेस मेळटा. तूं जर खंयचो टायम काड कोणाची हेडलायनी पळय पेपरांच्यो. सो आतां मिडिया ज्या तरेन एक वेगळो स्तंभ आसपाक जाय आशिल्ली ती उरलेली ना. मिडिया ही कॉर्पोरेटान टेक ओवर केल्ली आसा आनी सत्तेर आशिल्लो सरकार भाजपाक कितें जाय तितलेंच ते दाखयतात. तें खूश कशें दवरप हें आयज मिडिया पळयतात. मिडिया लोकांक खूश दवरपाक पळयना सत्ताक. सो मिडिया मॅसेज ही लोकां कडेन कशी पावोवप तें एक माध्यम राहुल गांधीन सोदून काडलें आनी तेणें त्रास म्हणजे चलप म्हणजे सगळ्यांत चड लोकां कडेन लोकांक मेळप डायरेक्ट लोकां भितर वचप हो उद्देश आसा. तेका फ्रुट्स पेवपाक टायम लागत, तेजो रिजल्ट येवपाक टायम लागत, पूण हें शॉर्टकट मेथड न्ही, हें खूब कठीण काम. तूं आतां म्हणटा तशें तूं म्हणटा की मिडियाचेर प्रेशर आसा, मिडिया बंद करून दवरल्या बाकीचे आनी हाजें मूळ कारण आसा तें BJP. BJPन जे तूं म्हणटा तशें की सगळ्यांक कितें तें आपले कॅप्चर हाजे खातीर ही जर ही अशी परिस्थिती जाता ती बदली जाल्यार सगळे ओपोजिशन एकठांय येवन BJP यशस्वी टक्कर दिवपाक जाय असो एक सगळ्या कडल्यान एक सूर येता. आनी ताजे खातीर फाटल्यान इंडिया अलायन्सूय जालें. पण आतां पंजाबाक आप अलायन्स करपाक तयार ना. कालच वेस्ट बेंगॉलाक ममता सांगता की आमकां वेस्ट बेंगॉलाक भितर हें करपाक ना. सो हे जे टॉक्स आशिल्ले ते फकत एक बुडबुडेशे आशिल्ले काय सिरियसली कितें चलतालें? इंडिया अलायन्साचे जो कॉन्सेप्टूच आसा तो फक्त राहुल गांधीचो एकल्याचोच न्ही, की देशाच्या लोकांचो तो हावेस आसा. कारण BJPचो वोट शेअर पळयलो आनी ओपोजिशनाचो वोट शेअर पळयलो जाल्यार खूब डिफरन्स आसा. सो सगळ्यांक दिसता लोकांक बरोबर देशाच्या लोकांक पॉलिटिकल पार्टीकूय दिसता की थंय पार्लमेंट इलेक्शन हे दोन भशेन हें जाता. एक आसा BJP आनी एक आसा काँग्रेस. थोडे रिजनल पार्टीज आसा त्या स्टेटीन त्यो थोड्यो स्ट्रॉंग आसा. पूण प्रामुख्यान सत्ता जर कोणाची जावपाक शकता जाल्यार ते BJP जावं काँग्रेस. म्हणजे आयडियोलॉजिकल फायट आसा पार्लमेंटान. रिजनल सेंटिमेंट्स आसा खूब कडेन आनी त्या हितून लोक पळयता एक तर ते काँग्रेसी वटच्यान वोट मारतात नाजाल्यार BJP वटच्यान वोट मारतात. आनी त्या खातीर म्हजे बद्दल काँग्रेसी वटच्यान वोट मारता किंवा BJP वटच्यान वोट मारता ताचे परस BJP जिखोवपाक वोट मारता किंवा BJP हरोवपाक वोट मारतात. करेक्ट. यू कॅन से इट इन द सेम वे दॅट वे ऑल्सो. पूण ह्या हेचेर सगळे मॅच्युअर्ड पॉलिटिकल लिडर्स एक जाले, त्यांचे डेलिब्रेशन चालू आसा अजून. म्हाका खबर आसा पंजाबाक इशू आसा, वेस्ट बेंगॉलाक इशू आसा, पूण लिडरशीप आसा ती इतली मॅच्युअर्ड आसा की जंय तर पंजाबाक प्रॉब्लम आसा, पंजाबाचो प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम दिसता तसोय आसपाक शकता
जावं तो एक स्ट्रॅटेजिकली आसपाक शकता, कारण पंजाबात काँग्रेस आणि बीजेपी ही दोन पॉलिटिकल पार्टी जाल्ले आसात, बाकीच्यो पॉलिटिकल पार्टी खूब कुशीक गेल्ल्यो आसा. सो आमी तांकां ते स्पेस तयार करून दितले गाय तो एंटायर पॉलिटिकल स्पेस काँग्रेस आणि बीजेपी फायट करतले. सो हो प्रॉब्लेम आसा. वेस्ट बेंगॉलाची तीच परिस्थिती आसा जवळ. सो वेस्ट बेंगॉलाक थोडी सिटांचो इशू आसा, ते आमकां 2 ऑफर करतात. आमी तेंचे कडेन मायज सीट मागतात, 13 प्लस कितें आसा. सो ते डिस्कशन एक वेगळ्या लेवलाचेर जाता, पूण तेजो बाधा इंडिया अलायन्साचेर येवचो ना. पण सपोज आम आदमीचे इशू जाले, आम आदमी गोंयांत लढपाक शकता, गुजराताक लढपाक शकता, दिल्ली लढपाक शकता. पंजाबात जंय प्रॉब्लेम आसा ती प्रॉब्लेम आमी सांगपाक शकता, ओके हांगसर दोन्ही पार्टी लढपाक शकता. गिरीश, तुवें आतां म्हणला म्हण सांगता तुका पयर अरविंद केजरीवाल गोंयांत आयिल्लो तेन्ना अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट म्हणून तरी आसतना वेंचून हें केलें की आमकां सावथ गोवा जाय, आमचे कडेन सावथ गोवा आमचे कडेन स्ट्रॉंग आसा. ताजे फाटल्यान अमित पालेकरांनी केलें की नॉर्थ गोवा आमकां मेळपाक शकता, नॉर्थ गोवा कडेन लक्ष करपाची आमची तयारी आसा. ताजे फाटल्यान अमित पाटकरान काल स्टेटमेंट केला की काँग्रेसीक 2 सिटां जाय, आमी एकूय सीट सोडपाची येना, आमी आमच्यो भावना आसा त्यो आमच्या पक्षश्रेश्ठीक कळयल्या. सो अजुनूय सिटां खंयची दिवपाची क्लॅरिटी ना, काय मुद्दम हें कितें गोंधळ ना. जो मेरेन सीट शेअरिंगाचेर दोन्ही पार्टीचे लिडरशीप अनाउन्स करना की हे सीट कोणाचें ते सीट कोणाचें, तो मेरेन आमी कोणी. सो आतां आमचे पार्टीचो अध्यक्ष अमित पाटकर डिमांड करपाक शकता की दोन्ही आमकां जाय म्हणून. कॅप्टन वेन्सी डिमांड करपाक शकता आमकां सावथ गोवा जाय म्हणून. अमित पालेकर डिमांड करपाक शकता आमकां नॉर्थ जाय म्हणून. हातूंत भितर कोणूच चुकना, कारण अजून हे नेगोशिएशनाचे स्टेजीर आसा. आनी हो वेन्सीचोय अधिकार तितलोच अमित पाटकराचोय अधिकार, तितलोच अमित पालेकराचोय अधिकार, तितलो केजरीवालाचोय अधिकार. सो नेगोशिएशन जावन च्या स्टेजीचेर कोणेय कितलेंय मागपाक शकता. आम आदमी दोन्ही पार्टीची सीट मागपाक शकता, काँग्रेस दोन्ही मागपाक शकता, पूण एका लेवलाचेर जेन्ना सीट शेअरिंगाचेर शिक्कामोर्तब जातलो तेजे नंतर सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी ज्यो आसा आमी एग्री जातले. आनी आमचो टीएमसी आसा, तशें पळोवपाक गेले जाल्यार शिवसेनाय आसा. सो ह्या सगळ्यांचें मत आसा ते कशें तांकां खबर ना असं काय ना म्हणटा. पॉलिटिकल पार्टी आसा आमी रिस्पेक्ट करपाक जाय. तृणमूल काँग्रेसचे युनिट आसा हांगा, शिवसेनाचे युनिट आसा आमी, सो आमी सगळ्यांक रिस्पेक्ट करपाक जाय. सो आमी अशें एरोगंट जावपाक शकना की आमी सांगतेच. वी हॅव टू रिस्पेक्ट अलायन्स इज यू हॅव टू रिस्पेक्ट. तुका तूं गोंयांत भितर समजा यूथ काँग्रेसीचो एक कार्यकर्तो, तो टील प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष इतलो प्रवास केल्लो आसा आनी तुका सगळे रूट्स हे खबर आसा. तुज्या मतान सद्याक गोंयची स्थिती कितें आसा आनी काँग्रेसीची स्थिती सद्याच्या हातूंत भितर बीजेपी कडेन बीजेपी सरकार आसा, तूं म्हणटा तशें बीजेपी सगळे कॅप्चर करपाक पळयता, तांचो केडर भाव हें करता भावता सामकें ते केडराक कामाक लायतात. ह्या फाटभुंयेचेर गोंयांत काँग्रेसीची स्थिती कितें आसा? स्थिती आमी सद्याची आयची स्थिती पळयता आसतना पयलीं कालची स्थिती पळोवपाक पडटलें की गेले 2 इलेक्शना नंतर जो एक आमचे आमदार बीजेपीन गेले, सो ताचेर खुबसो सेटबॅक आमकां जालो. म्हणजे पयलीं 10 आमदार गेले आनी तेजे नंतर 8 आमदार गेले. ऑफकोर्स पयलीं 10 आमदार गेले, तितूंतले 7 आमदारांक जर लोकांनी घरांत हाडले, तितूंतले फक्त 3 साल्वार जाले. आतां जे 8 आमदार गेले तेंची परिस्थिती तीच जातली. तेंकां गेल्यार जवळ जवळ 1.5 वर्स जालें. तेंची परिस्थिती बीजेपीन कितें करून दवरल्या ती सद्याक सगळ्यांक कळयलें आसा. म्हणजे दिगंबर कामत सारको ज्या एका काँग्रेसीन हाडून मुख्यमंत्री केलो, बीजेपीन अशें जाल्यार ज्या बोडकांक नाशिल्लें मुख्यमंत्री जावपाचो, आयज तेगे परिस्थिती कळ्ळ्या, ताका भीक मागपाक पडटा एक मिनिस्ट्री खातीर. जो एक टायमार मुख्यमंत्री जावन कॅबिनेट डिसायड करतालो आनी कॅबिनेट मंत्री ड्रॉप करतालो, त्या दिगंबर कामतीच्या आयज परिस्थिती भिकारी जाल्या. बीजेपीन तेजी परिस्थिती भिकारी केल्या.
हय. म्हणजे ताका आयज भीक मागपाक पडटा वचून आपल्याक एक मंत्रीपद दिया म्हणून. म्हणजे तूं इमॅजिन कर हे खंयच्या लेवलाचेर हे पावले ते. हांचे नंबर आसात न्ही. ते तूं सांगता तेंच ज्या तरेन तो हांगसर एक लिडर म्हणून वावरलो ताका मुख्यमंत्री केलो, CRP लिडर केलो, ताका मात सुद्दां दिसलें ना की ह्या पार्टीन आपल्याक मुख्यमंत्री केलो, CRP केलो. ताका CRP पद दिलें ना ह्या तिडकीन तो बाकीच्या बरोबर म्हणजे ताणें आपली एक इमेज हांगा आशिल्ली ती आयज ह्या लेवलाचेर हाडून दवरल्या. आनी आयज तो ल्हान म्हणजे प्रमोद सावंत हो ताजेर कितलो कोटी पॉलिटिक्सांनी ज्युनियर आयज ताका मेळपाची सुद्दां हांवें आयकलां की मंत्री ताका मेळपाक सोदना म्हणून. BJP भितर ताका सारको मोस्ट हें. दुसरें दिगंबर कामत म्हणटा तो सदांच देवाक नांवाचेर राजकारण केलां. पूण तो देवी मुखार वयता, सोपूत घेता, घराणी घालता, स्वता घराणी घालता, आनी तेजे नंतर तो देवा कडेन कितें उत्तर दिलें तें देवाक फुटयता. म्हणजे हे पूण ताची इंडिव्हिज्युअल ते तांचे कितें केल्यार ताका कितें तूं म्हणटा ताका सद्याक त्याच पॉयंटाचेर सिच्युएशन हे सगळे सिच्युएशनाचेरूच इफेक्ट. हांव तेच सांगता आमी आयची परिस्थिती पळयता आसतना आमची कालची परिस्थिती पळोवपाक. सो पयलीं 10 आमदार गेले, तेजे नंतर 8 आमदार गेले. दिगंबर कामत, संकल्प आमोणकर, अलेक्स सिक्वेरा हे सारके आमदार जे काँग्रेसीन तांकां प्रमोट केले, ते जेन्ना फुटून वयता तेन्ना लोकांचो विश्वास तितून तोडो वयता. सो आतां आमचे पक्ष नेतृत्व आसा ते प्रयत्न करतात परत पार्टी रिबिल्ड करपा खातीर. आनीक पयलें आसतना एक बरी मिटींग लोहया मैदानाचेर त्यांनी ऑर्गनायज केली. हांव नाशिल्लो त्या दिसा, म्हणटा मागीर यात्रा खातीर हांव मणिपूर नागालँड त्या रुटाचेर आशिल्लो. पूण एक बरी मिटींग त्यांनी ऑर्गनायज केली. वेगळे वेगळे इश्यूज ते घेतात आनी थोडे एग्रेसीव जावन तांकां करपाक पडटलें. म्हाजे कोतान इलेक्शन लागीं येता म्हणल्यार एग्रेशन दिसता काय होच मेन क्वेश्चन. कारण तुका सांगपाचें म्हळ्यार आतां जे पयर जे प्राण प्रतिश्ठा जो हें केलो तो कितलोय जरी धार्मीक किंवा स्पिरिच्युअल म्हणलं तरी ताका राजकारणाची जोड आशिल्लीच. कारण सगळी BJPची यंत्रणा हातूंत भितर महिला मोर्चा धर, युवा मोर्चा धर, बजरंग दल सगळे इनवॉल्व जावन आनी एक माहोल तयार केल्लो आनी ते यात्रा हाडून लोकां म्हऱ्यात पावताले, सामके रस्त्याचेर येवन हें पावताले. आनी अशें ह्या फाटभुंयेचेर काँग्रेस रस्त्याचेर आयिल्ली तेन्ना दिश्टी पडना, किंवा जे दिसल्यार पसून ज्या तरेन येवपाक जाय तशी ना. सो हाजेर म्हणणें कितें? BJP कडेन सद्याक मुद्देच नाशिल्ले. कारण ज्या मुद्द्यांचेर ताणें इलेक्शन लडयलें 2014 आनी 2019 त्या मुद्द्यांचेर ते उलोवपाकूच शकना. म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंटाचेर उलोवपाक शकना, काळो पयशाचेर उलोवपाक शकना, म्हारगायेचेर उलोवपाक शकना, इकॉनॉमीचेर उलोवपाक शकना. सो ह्या मुद्द्यांचेर ते उलोवपाक शकना. कारण ते मुद्दे तेणी लोकां कडेन प्रॉमिस करून इलेक्शन ते जिखले, तेजे नंतर कांयच दिवपाक शकना. सो सद्या तेणें मुद्दे नाशिल्ले. सो तांकां परत इलेक्शन जर जिखतलो जाल्यार ताका परत धर्माचो आदार घेवपाकूच पडटलो. आनी ह्या मुद्द्या पासून जनतेक भावनीक करून राम मंदिराचेर व्हरपा पडटलें. आनी तेणी ते सक्सेसफूल केलें. हो तेंगेलो जो एंटायर इव्हेंट जो आशिल्लो राम मंदिराचो तो तेणी सक्सेसफुली केले. तितूंतल्यान आतां लोक राम मंदिर हें याद धरून आपल्या घरांत जॉब ना भुरग्यांक, आपल्या धंदो काबार जाला, आमकां पीस ना, ओके, आमकां इकॉनॉमीक ग्रोथ जायना. सो आमकां जे प्रॉमिस केले 15 लाख रुपया अकाउंटां येतले ते हांवें केले. GST पासून कशी काबार केली लोकांचे धंदे. सो लोकांक तो फरक पडपाक सक्सेसफूल जातले काय ना हे वोटिंगाचेर कळटलें आनी तेचेर वयता. सो BJPन आपले नॅरेटिव्ह सेट केलो आनी लोकांचे लक्ष जे लोकांक भूक लागता भुके पासून आनी जॉबा पासून तेणी देवळान व्हेले. सो देवळान भावीक केले. आतां आमी ओपोजिशन जो मुद्दो आसा की आमी ओपोजिशन आमी हें करता. आमकां आनी मातशें एग्रेसीव जावपा पडटलें. आमकां लोकांक आनी आमचे कार्यकर्त्यांक कॉन्फिडन्स दिवपा पडटलें की आमी रस्त्यार फायट करता, आमी प्रत्येक इश्यू एग्रेसिवली घेतात. आनीक ऑर्गनायझेशनाची जी परत बांदणी सद्याचे अंडरग्रावंड करतात सगळें काम बूथ लेवलाचेर बी ते तांकां आनीक एग्रेसिवली मुखार येवन करपा पडटलें. आनी तातूंतल्यानूच आमकां परत लोकमत मेळोवपाक येता. सद्या गोंयांत माणिकराव ठाकरे सारको एक सारको खंबीर हें दिला, ऑब्जर्वर दिला. आनी जाणें
तेलंगणात बी काय म्हणजे कांय सामके झिरो लेवलाचे आशिल्ले थंय सत्ता आमिल्ली. लोकसभा सोड पूण फुडल्या 3 वर्सां विधानसभा येवपाचें आसा, इलेक्शन येवपाचें आसा. सो तुका दिसता अप टू विधानसभा इलेक्शन येयसर काँग्रेस आपल्या पांयाचेर तितल्याच खंबीरपणान उबें रावतलें दिसता. आमी कितले फोर्सान आमी पार्लमेंट इलेक्शन फायट करतात त्या हेचेर असेंब्ली इलेक्शनाची आमची पायवाट दिसता. म्हणजे एक्चुअली आमी असेंब्ली इलेक्शन सदांच आमी गोंयांत पार्लमेंट इलेक्शनाचे वयल्यान आमी सुरू करतात. आनी तो एक कारण आशिल्लें की लास्ट टायम लिडरशिपीन नॉर्थ गोवा कॉन्टेस्ट करपाचो जो उद्देश जो आशिल्लो म्हागेलो तो रोखडें असेंब्ली इलेक्शन येतलें तेन्ना तुवें नॉर्थान कॉन्टेस्ट करपाचें, कारण आमकां प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन वोट शेअर आमकां वाडोवपाक जाय. आनी त्या बरोबर सक्सेस आमी त्या हितून जाले वोट शेअर आसता आमी खुबसो 1,30,000 वयल्यान 1,65,000 जातले. सो आमची तयारी ही पार्लमेंट इलेक्शनाक बरी जावची पडटा. लास्ट टायम हांव अध्यक्ष आशिल्लो लास्ट हेका, आमचे कडेन 21 सीट नाशिल्लो आनी तातूंतल्यान आमकां सावथ गोवा लोकसभा सीट मेळ्ळो. हांव तें क्रेडीट म्हणून कितें म्हाजे खातीर मेळ्ळो अशें म्हणना. त्या वेळार परिस्थिती वेगळी आशिल्ली. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आमचे बरोबर आशिल्लो आनी आमचे बरोबर तेन्ना 8 आमदार आशिल्ले. सो त्या कारणान आमकां सावथ गोवा आमचे कडेन 8 आमदार आशिल्ले हय, आनीक नॉर्थाकूय आमचे कडेन थोडे आमदार आशिल्ले. आयज परिस्थिती वेगळी आसा. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षूय आमचे बरोबर ना आनीक आमचे बरोबर फक्त 2 आमदार सावथ गोवाक उरलेले आसा काँग्रेस. बाकीचे ऑफकोर्स आनीक 2 आम आदमीचे आसात जावं एक गोवा फॉरवर्डाचो आसा. तो तेंचे एकाचो तुवें हाजे पयलीं सावथ गोवा हाजेर सावथ गोवा टिकेटीचेर तुजी क्लेम केल्ली. सो तुजी क्लेम अजुनूय आसा काय तुका एलिवेट केलो म्हणून तुका कुशीन काडला तातूंतल्या अशें बी कितें आसा? बेजिकली म्हाका जे वळखतात हांव काँग्रेस पक्षान तिकेटी खातीर हांवें केन्ना प्रवेश केलो ना. म्हणजे तिकेट जाय म्हणून पॉलिटिक्सान हांव येवना जावं तिकेट जाय म्हणून हांव काँग्रेसीक येवना. पयला सुद्दां म्हागेल्या एंटायर कॅरियराक हांवें तिकेट मागोना. एक फावटी मागलेली मेळोना, ते नंतर येना. हांव पार्टी बरोबर आसा पूण पार्टेक जेन्ना जेन्ना म्हाका दिसलें की ह्या फावटी कदाचित म्हाका पार्टी सावथ गोवाक लडोवपाक सांगपाक शकता, तेची हांवें तयारी दवरपाक नाल्यार कितें जाता लास्ट मिनीट इलेक्शन लडप आनी परत ते हें जावप. आनी हांव म्हाज्या एरियेंतल्यान इलेक्शन केन्नाच लडोना. सो हांवें चिंतलें की हांव ह्या फावटी तयारी करून दवरतलो. हांवें भोंवपाक जवळ जवळ गेले 5-6 म्हयने कॉमेंट्स केले आसा, लोकसंपर्कूय कॉमेंट्स केले. सो हांवें पार्टीक एक ऑप्शन दिवपाची तयारी केल्ली आसा. पार्टीक तें दिसलें की विनेबिलिटी जर पळोवन हांव एक कॅन्डिडेट जावपाक शकता, कारण जे बदलती परिस्थिती म्हणजे आयची परिस्थिती जी आसा सावथ गोवाची आमी ठामपणे आमी इजिली जिखपाक शकताले. तुमी 2014ची इलेक्शन पयलें आमी आमचो अलेक्स रेजिनाल्ड कॅन्डिडेट आशिल्लो आनीक आमी जवळ जवळ 32,000 ते इलेक्शन आमी हरले. पूण ते हरपाचे कारण अलेक्स रेजिनाल्ड नाशिल्लो. अलेक्स रेजिनाल्ड एक्चुअली बरो कॅन्डिडेट आशिल्लो कारण तो पॉप्युलरूय आशिल्लो. पूण त्या इलेक्शनाक आमकां महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान सपोर्ट करूं ना. म्हणजे तेंचे जे वोट्स ट्रान्सफर करतात तेंचे वोट्स आमकां डबल जाता. म्हणजे ते 15,000 वोट्स, कारण महाराष्ट्रवादी गोमंतक एकूच पक्ष आसा गोंयांत. सगळे क्रेडीट हांव सुरिनाक दिवपाक सोदता तेगेले टिमीक. तो ती वोट्स जाय थंय ट्रान्सफर करपाक शकता. म्हणजे तो आमकां सपोर्ट करता आसतना एंटायर मडकयची वोट्स आमच्या वयच्यान येतात जवळ जवळ 50-60%. आनी तो आमकां सपोर्ट करता तेन्ना ती तो बीजेपी ट्रान्सफर करता. पूण ती काँग्रेसीक येता आसतना ती एक मताची 2 मत जाता. बीजेपीचे 2 मत कमी जातात. आमकां एक मत बीजेपीची 2 मत कमी जातात. सो तो जर आमकां 15,000 मत दिता जाल्यार ताचो इफेक्ट आमचेर 30,000 आसता. सो आयज आमी कन्विन्स करपाक जाय की सुदीन बाबा आमचे बरोबर येतलो म्हणून सपोर्ट त्यांनी एक एकदां हें जावपाक शकता. तेडे उलोवन आमी करून ट्राय करपाक जाय जाल्यार आमकां इजी पडटा. ना जाल्यार आमी ऑल्टरनेट वोट्स म्हणजे सुदीन बाब जी वोट्स दिता ती वोट दिना जाल्यार आमी ऑल्टरनेट वोट्स कशी हाडपाक शकता त्या हेजेर आमी स्ट्रॅटेजी करपाक जाय. आमचे कडेन आमदार कमी आसा, आमी कशें करून एडिशनल वोट्स घेवपाक शकता. कारण आतां सावथ गोवाचो वोटर आसा तो वाडलेलो आसा. पयलीं जवळ जवळ 6,22,000 क्रॉस जाल्लो आसा
पयलींची भशेन परिस्थिती आयज साऊथ गोवाची तशी ना. सो त्या बदलत्या परिस्थितीक हांव एक ऑप्शन म्हणून पार्टी मुखार दवरलेलें आसा. पार्टीन चूज केलें कॉन्टेस्ट करतो जाल्यार आमी पार्टीचे बरोबर आसताच. सो गिरीश म्हणटा, गिरीश एक तुजे फ्रँकनेस आवडलें म्हाका की बाकी सगळे म्हणटा आमी इजी जिखतात साऊथ गोवा अशी परिस्थिती ना हें तूं मान्य करता. कारण एकंदरीत जर स्थिती पळयली जाल्यार पयलींचे भशेन म्हणजे पयलीं 8 आमदारान फोर्स मारून जें काम जातालें तें 2 आमदारान मारतकीर तितलें जातलें काय ना हो एक दुबाव आसा. लोकांचें कितेंय आसूं पूण म्हणटा लोकांक भायर हाडपाक जाय. हाजे खातीर तूं म्हणटा तशें की एक नवी स्ट्रॅटजी कितें तरी तयार करून ते फुडें येवपाक जाय. तूं म्हणटा हे प्रयत्न चालू आसात. सो हे प्रयत्न कितले फळ येतले काय ना येतले आमचे 3-4 म्हयने दिसतले. पूण लोकांची एक हे आसा की सद्याक गोंयांत BJP सरकार आसतना एकाधिकारशाही वाडल्या आनी एकाधिकारशाही जर कमी जातली जाल्यार ओपोजिशनूय तितलोच स्ट्रॉंग आसपाक जाय आनी लोक त्या दृश्टीन तुमच्या काँग्रेसचे आमदार गेले तरी लोकांक BJP जाय अशी ना अशी परिस्थिती येता. सो हाजें आमकां हे रिफ्लेक्शन फुडल्या इलेक्शनाक दिसतलें अशें दिसता. गिरीश तूं हांगा आयलो तुवें तुजी म्हणटा फ्रँकपणान मांडली, तुजी पक्षाची भुमिका कितें आसा ती मांडली. ते खातीर तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी फुडल्या 3 म्हयन्यांत काँग्रेसीची जी पयलींची जी आमची लॉस्ट ग्लोरी म्हणटा पळय पास्ट ग्लोरी आसा ती हाडपाचो प्रयत्न तुमी तुमचे सगळे वांगडी करतले अशें आस धरया. आनीक ह्या खातीर आमी सगळ्यांचो निरोप घेवया. गिरीश तुका देव बरें करूं आनी आमगेले पळयचे आसा तांकांय बी देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.